नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकस सगळ्यांक बरी सांज जावडेत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। गोंयांत वाचन संस्कृताय वाडोवपा खातीर गोंय राज्य ग्रंथालय धरणाक दिले मंत्रिमंडळान मान्यताय। राज्यांतले सगळ्यो लायब्ररींचो वाडयतले दर्जो मुख्यमंत्र्यांची माहिती। शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांक फक्त पुस्तकी शिक्षण दिवचे परस योग्य करियर मार्गदर्शन करप गरजेचे। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिक्षकांक काडले उजरावन। शिरगांवचे देवी लयराईचे होमखंड जात्रा जाली व्हडा उमेदीर आणि भक्तिभावान। हजारांनी धोंड भक्तांनी श्री लयराई माता की जय असो जयघोष करीत पेट्टे होमखंडांतल्यान केले अग्निदिव्य। गोंयांत आसा सुमार 200 कदंबा बसींचो उणाव। हो उणाव बेगीनूच काडटले भरून। कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराची माहिती। युट्यूबार खट्टराची उलटी गिनती जाल्या सुरू। 2 दिसांनी खट्टराक जातली अटक। मुख्यमंत्र्यांनी दिलें आश्वासन। गोंयकारांची भावना दुखोवपी हातूंतल्यान सुटचो ना कसोच। गोंय पुलीस गुन्यांव फाट्याचो तपास चालू। मुख्यमंत्र्यांची माहिती। आणि केरळच्या त्रिशूर जिल्ह्यातल्या मुंडाथिकोड हांगाच्या एका फोगाच्या कारखान्यात जालो भिरांकूळ स्फोट। या दुर्दैवी घडणुकेत सुमार 13 जाणांक आयले मरण। जायते जाण जाल्यात जखमी। आता खबरो विस्तारान। शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांक फकत पुस्तकी ज्ञान शिकोवचे परस योग्य करियर मार्गदर्शन करप गरजेचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। दर एका शिक्षकान दर वर्सा उण्यात उणे 10 विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपाची जापसालदारकी घेतली जाल्यार तरणाट्यां मदीं बेकारी व्हडा प्रमाणात उणी जावंक शकता असो विश्वास तांणी उक्तायलो। माशेल खांडोळ्या वाठारांत खासा चलयां खातीर बांदिल्ल्या गर्ल्स हॉस्टेलाचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। ट्रेडिशनल एज्युकेशन तुम्ही BA, BCom आणि BSc खूप झाले आता, ज्याच्या खातीर टीचर शिकयतात आणि भुरगीं शिकतात आणि भुरगीं पास आउट जातात आणि घराकडे बेकार आसा। हांव कितें करता, हांव डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणटा ते आणि कितें करता ना वाट पळयता खंयची तरी एक नोकरी मेळटली काय म्हणून। म्हणजे टीचर कितें करताले तर 21 वर्सां। हांव एकदां टिचरांक हो प्रश्न विचारता, म्हणजे टिचरांनी फक्त पुस्तकान आसलेलें शिकप ते आतां तर AI शिकोवपाक लागला। काल म्हजे कडेन एकटो घेवन येयलो की म्हणालो इंडिव्हिज्युअल टीचर दिता आमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घराकडे बसयल्या उपरांत सगळे शिकयतले। म्हणजे टिचराचो रोलूच सोंपलो भितर तसो पळोवप जाल्यार। टिचराचो रोल तो कितें, टिचरांनी थोडेशे आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा। सरकार जर इतको टीचर अपॉइंट करता आसत जाल्यार त्या भुरग्या खातीर शिकोवपाक न्ही, तुमकां एक तर सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक ना जाल्यार तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर तांकां कावन्सिलींग करपा खातीर आणि तांच्यांनी ह्या आपलो आनी देशाचो विचार करचो म्हणून हांवें कित्याक सांगलें। म्हाका 100% दिसना, गेली 7 वर्सां कंटिन्युअसली एज एज्युकेशन मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव कंटिन्युअसली आणि म्हाका जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव संद केन्ना सोडिना। नो डाउट आय एप्रिशिएट माय टीचर्स। आत्ताच्या घडीक आमी केल्ले कार्यक्रम हांव एप्रिशिएट करता। बाय सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन, आत्तां आमी इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्ट कार्यक्रम केले। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, आज पर्यंत केन्नाच जालो नाशिल्लो। मोर दॅन म्हाका दिसता 10,000 स्टुडंट्स ह्या इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्टांतल्यान इंडस्ट्रीच्या बरोबर उलयले। इंडस्ट्री लिडर्स आयले, फार्मा आयले, मॅन्युफॅक्चरिंग आयले, शिप बिल्डिंग आयले, स्टुडंट्सां कडेन उलयले तांच्यांनी आणि पास आउट जाल्या उपरांत तूं कितें कर हें सांगलें। पण हाज्या पयलीं हें जायनाशिल्लें। हांवें कित्याक सांगता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलें, तुमचें काम फक्त ग्रॅज्युएट करप न्ही, ग्रॅज्युएट तेय बी जातले, तुमी कांयच शिकयना जाल्यारूय पास जातले। आसतले तांकां कदाचित थोडे 40-45% पडटले पास जातले। आज एक्सटर्नल एड्युकेशन केल्यारूय डिग्री मेळटा। टिचराचें काम तर कितें, तेंचें करियर घडोवप। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ली श्री लयराई देवीची होमखंडाची जात्रा व्हडा उमेदीन आणि दबाज्यान मनयली। अंदू हे जात्रेक भक्तांची व्हड संख्येन गर्दी जाल्ली। हजारांनी भक्तांनी अग्निदिव्याचो थरार अणभवलो। दुसरे वटेन प्रशासनान लागू केल्ल्या निर्बंधाक लागून अंदू जात्रेक शिस्तीचें दर्शन घडलें।
मंगळारा राती देवीचो कळस देवळा भायर सरले उपरांत पेटयल्ली जोत लायतकीत होमकाण पेटपाक लागले. उपरांत मध्यराती 2 भक्तगणांच्या अग्निदिव्याक सुरवात जाली. लयराई माता की जय असो जयघोष करीत 2 भक्तगणांनी अग्निदिव्य केले. फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदू दुर्घटना जावची न्हय म्हूण शिरगांवां सुरक्षा व्यवस्था खर केल्ली. पुलिसांनी गर्देचेर नियंत्रण दवरिल्ले. 2 तळयेचेर न्हावपाक भाविकांची गर्दी आशिल्ली. आज सगळी व्यवस्था व्यवस्थित झालेली आसा. देवी आपलं दर्शन बरं मिळालं. हा देवीचं दर्शन भक्तगण सगळे खुश आसा आणि जी व्यवस्था आज झालेली आसा त्या पद्दतीन ती प्रतिक्रिया आमकां भक्तगणां कडसून 2 जाणां कडसून आनी जनरल पब्लिकेक कडसून जी मेळटा तितून खूब आमी समाधानी आसा की गोंय सरकाराच्या वतीनसून जे उपाययोजना केल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केले, काही गाड्या कमी केल्ले, फेरी आहा ती कमी केली. तितून लाभदायी अशे भरपूर अशे गोश्टी जाल्ल्यो आसा. म्हणजे लोकांक आयज फेरी एकूच एक मेळो असो तो फेरी नासली जाल्यार सुद्दां चलता अशा तरेचे रिमार्क्स जे लोकां कडसून मेळ्ळे आसा. बरे तरेन लोक खूश आसा. ते दर्शनूय बरें जालें. हे अशे गोश्टी आयज घडोवन जे प्रतिक्रिया बरें मेळटा त्यामुळे आमी खूब समाधानी. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोंयांत सुमार 200 कदंबा बशींचो उणाव आसून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिली. बसींच्या खरेदी खातीर सरकारा कडेन प्रस्ताव सादर केला. तशेंच भविष्यातली गरज लक्षात घेवन इलेक्ट्रीक बशींचेर अदीक भर दितले अशें तांणी स्पश्ट केलें. बजेटान बी सगळे प्रोविजन बी केला आणि आम्ही प्रोसेस सुरू केला. शॉर्ट टायमा बी जातले. कितलेची शॉर्टेज आसा सध्या गोंयांत? तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां 200 बशी शॉर्टेज आहा. 200. सो केन्ना पर्यंत जातले म्हणटा तुमी? सो आमचे आतां जशे सरकारान फायल बी केले आमचे हां. रोखडे आमी हे करतले. थोडे आमच्या डिझल बशी बी आमी घेवपाची प्रोसेस बी सुरू केले कडेन. कितलो तेंप जाला तूं घेतात येता आमचे बशींनी येत आसा आमच्यो. अजूनही बसी तुमचे मोडत एवरी आमचे स म्हयन्यांनी बशी स्क्रॅप जाता. 15 इयर्स रूल येयला न्ही त्या प्रमाणे आमकां थोड्यो आतां इतले तीन कित्याक 27 आमच्यो चडश्यो बशी पण तुका दिसना कित्याक धरूंक जाले तर इतले स्क्रॅपाक? ना ना ते 15 इयर्स जाता हें जाता न्ही ते. पूण लोकांचे रिस्क न्हू लायफाचे. ना ना आमी नव्यो बशी हाडटा लोकांक बरी सेवा दिवपाक. पयल्यो तर सगल्यो म्हणजे जशे जशे आमी तेंचे जे टायम काबार जाता तशें आमी नवीन घेत रावतले. सो ईव्ही पेक्षा डिझेल बसी बऱ्यो पडटा हरशी? ना डिझल बशी काही आमचे रिमोट एरियान डिझल बशीच जाय पडटा. ईव्ही आमच्यो वचना ते व्हडल्यो आतां बशी आनी तांचे बॅटरी बी लागता त्यो. सो आमकां ते डिझलूच बशी जाय पडटा. सो आमी प्रयत्न करता की चडश्यो ईव्हीच बशी घेवपाच्यो. युट्यूबर गौतम खट्टराका अटक करपाची उलटी गिनती आता सुरू जाल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधानां केल्ल्यान ताचेर जाल्ली चौकशी आता गुन्यांव फाट्या कडेन दिल्या. 2 दिसां भितर खट्टराची अटक जातली अशी खर शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान युट्यूबर गौतम खट्टर त्रासात सापडला. वास्को पुलिसांकडेन नोंद जाल्ल्या प्रकरणाची चौकशी आता गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यांत हस्तांतरीत केल्या. 2 दिसां भितर खट्टराक अटक जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट केलां. मजगतीं खट्टराच्या निवासस्थानी पुलीस पंगड पावलो पूण थंय तो मेळ्ळो ना.
खट्टर देशांतल्यान भायर सरचो न्हय हे खातीर सगळ्या विमानतळाचेर लुकआउट सर्क्युलर जारी करतले असो अदमास सुरू आसा. ताका धरपा खातीर गुन्यांव फाट्यान खाशेले पंगड तयार केल्यात आनी वेगवेगळ्या राज्यांनी सोद कारवाय सुरू आसात. भारतीय दंड संहितेचे कलम 299 आनी 196 खाला खट्टराचेर धार्मीक भावनांचो त्रास दिवप आनी 2 समाजां मदीं दुस्मानकाय निर्माण करपाच्या आरोपांत केस नोंद जाल्या. परत एकदा सांगता अशा पद्दतीचे गोंयकारांचे सेंटिमेंट हर्ट करप हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. क्रायम ब्रांची कडेन इतकेच खातीर दिल्या कारण ताका पुराय देशभर जर ट्रॅक करून ताका बेगिनात बेगीन हाडटलो आसत जाल्यार सगळी कडेन ताका ट्रॅक करचो पडटा आनी आमचे पुलीस ऑलरेडी हांगांतल्यान गेले ताका हाडपा खातीर. म्हाका खात्री आहा की विदीन 2 दिसाच्या भितर ताका अरेस्ट करून हाडटले. ताजेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या आनी फुडली कारवाय जी कितें आसा पळय ती कायदेशीर जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केरळ राज्यातल्या त्रिशूर जिल्ह्यातल्या मुंडाथिकोड हांगाच्या एका फोगाच्या कारखान्यात भिरांकूळ स्फोट जाला. ह्या स्फोटात सुमार 13 जाणांक मरण आयले जाल्यार कांय जाण जखमी आसात. तातूंतल्या कांय जाणांची स्थिती गंभीर आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. मंगळारा ही दुर्दैवी घडणूक घडली. पळयात. केरळातल्या त्रिशूर जिल्ह्यातल्या मुंडाथिकोड वाठारांत आशिल्ल्या एका फोगाच्या कारखान्यात मंगळारा भिरांकूळ स्फोट जालो. ह्या स्फोटात सुमार 13 जाणांक मरण आयले तशेंच जायते जाण गंभीर जखमी जाल्यात अशें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दर वर्सा जावपी त्रिशूर पुरम उत्सवा खातीर फोग तयार केल्लो खंय. तयार जाल्लो फोग एका गुदावांत दवरिल्लो. ह्याच गुदावांत अक्कीच स्फोट जाल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली. हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळावे उजो पालोवपी दळ, पुलीस तशेंच हेर अधिकारी घडणूक थळार पावले आनी मजत काम सुरू केलें. जखमी जाल्ल्यांक लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. कारखान्यांत स्फोट जाल्लो ते वेळार 40 जाण काम करताले अशें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वास्कोतल्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक स्थलांतरीत करपा संबंधी व्हड निर्णय घेतला. आता ह्या विक्रेत्यांक बायणा फिश मार्केट कॉम्प्लेक्सांत स्थलांतरीत करतले. हाका लागून बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्लो प्रश्न सोडोवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. पळयात. वास्कोतल्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक बायणा नुस्तें बाजार संकुलात स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला. हो निर्णय संयुक्त बसकेत घेतलो. तातूंत MMCचे अध्यक्ष गिरीश बोरकार, आमदार साळकार, RTO, येरादारी खातें, वास्को पुलीस आनी हेर खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. नव्या वास्को फिश मार्केटा भायर बेकायदेशीरपणान नुस्त्याची विक्री चालू आशिल्ल्यान नुस्तें विकपी आनी लोकांक खूब आडमेळी येताल्यो. हो मुद्दो जायते दीस प्रलंबीत आशिल्लो. हे विशीं उलयतना आमदारान म्हटले ही समस्या दीर्घकाळ उरपी उपायाचे दिकेन म्हत्वाचे पावल जावंक शकता. ह्या निर्णयाक लागून विक्रेत्यांक योग्य सुविधा दिवन येरादारी आनी व्यवस्थापनाचे प्रस्न उणे जातले अशी आस्त उक्तायली. आमच्या चेअरपर्सनान MLAन इनिशिएटीव घेवन हे जे किलांनी नुस्तें विकताले भायर फिश मार्केटाच्या भायर तांकां आफोवन एक मिटींग घेतलेली. कित्याक तांकां लागून सतत हांगा फिशर फोक आमच्या फिश मार्केटाचो महिला त्यांचे प्रॉब्लेम आसलो. सदांच किती विकतात आनी आमकां प्रॉब्लेम जाता, आमकां गिरायक जायना कित्याक ते किलांनी विकताले. सो आयज आमी एक इनिशिएटीव घेतली आनी तांकां आपयले आनी तांकां रिक्वेस्ट केलें की बायणा जे फिश मार्केट आहा आयचे डेटीक तुमकां खबर आहा बायणा एक टायमाचेर फिश मार्केट इतलें बरें चलतालें आनी आतां ती डेड एरिया आसा. सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केली तुमी समज त्या जाग्याचेर गेले जाल्यार थंयसर बिजनस इतलो जावंक शकता की 100% म्हाका इतली एश्युरन्स आसा, गॅरंटी आसा की ते बायणा एरियान ज्या प्रमाणे लोक वस्ती आसा थंयसर नुस्तें व्हरपाक तांकां शुअर येतलें. MLA कावन्सील आमचो चेअरपर्सन आहा तेणी मिटिंगे आपयली आनी आमचो MLA बाबून आमचो मिटिंगे आपयलो. ते इशू लागून कितें आमी भायर नुस्तें विकता होलसेलान म्हणजे किलांनी तेणी फिश मार्केटाक न्यू मार्केट बांदला तांकां त्रास जाता. आतां आयची मिटिंगेन डिस्कशन हें जालां की तो प्रॉब्लम आहा तो खंय तरी सॉल्व जावंक जाय. तो सॉल्व करपाक लागून आमकां सरान सांगलो की हे विका भितून आमी बायणा फिश मार्केटान शिफ्ट जावपाचें आनी कितें आहा तो थंय स्टार्ट करपाचो सद्याक तरी. थंयचो कितें मार्केटाचो पोजिशन आहा तो एक विका भितून कितें बारीकसो रेन्युवेशन करून आमी सद्याक थंय शिफ्ट जातले. तेजे उपरांत मागीर पळोवया कशें कितें. आम्ही त्या खातीर सगळ्या ऑफिसरांक आपयले पण तुम्ही तुमचे रोल तुम्ही करा म्हणून आमचो रोल आम्ही करता म्हणून ते 4-5 जाण जे आसलेले ते थंय नुस्तें विकताले तांकां आमी सांगले आनी ते खंय तरी एग्री जाले. आमदारूय आसलेलो, बाकीचे आमचे कावन्सिलर OP, यतीन, दीपक सगळे आसलेले
आनी बरे भशेन मिटींग जाली आनी खंय तरी हो सुटावो जालो आनी हो सुटावो जावपाकूच जाय आसलो खंय तरी बाबा सगळ्यांक रिलीफ मेळटलें इतलेंच सांगता आनी तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा पण तेंच्यांनी आयकलें म्हणून पुलिसाक डेप्युटी कलेक्टराक आनी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की जंय थंय इल्लिगली विकता तांकां सगळ्यांक काड म्हणून आनी हांकां आपयलें आमी आज होलसेलरांक म्हणजे होलसेलर म्हणजे रिटेलर्स ते खरे तांकां आपयले आनी तांकांय रिक्वेस्ट केली की असो डिमांड तांचोय आसा तेन्ना तुमी खंय तरी बायणां मार्केट जें आसा थंय तुमी शिफ्ट जावचें म्हणून तांचोय थोडें हें आशिल्लें की इतलीं वर्सां आमी थंय धंदो करताले आमचे गिरायक सेट जाले हे सगळे गोंयकार भाव आमचे हे खंयचे भायले न्ही आज जितले होलसेलर आमचे आसा हे सगळे गोंयकार सो तांचोय डिमांड आशिल्लो की आमी इतलीं वर्सां थंय धंदो करता आनी आमी कांय रॉंग करना आमी आमचो फिशींग आमचे ट्रॉलर्स आसा बाकीच्यो गोश्टी आसा तेन्ना आमी फक्त सवाय नुस्तें दिता सो आमी तांकां नुस्तेकारां खातीर स्पेशली रिक्वेस्ट केली तांच्या एका वटेन पळोवपाक गेल्यार खरें आसलें तांचेय ट्रॉलर आसा तेय बी विकपाक सोदता पूण ह्या आमचे ट्रेडिशनल फिशर वुमना खातीर आमी एक तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमी सगळे बायणां शिफ्ट जावचे तुमचे होलसेल तुमी थंय विका आनी एक मोठ्या मनान म्हणटा तशें तांणीय एग्री जालें की आमी थंय वता म्हणून की बारीक बारीक जे कितें रिपेर्स करपा आसा ते चेअरपर्सनान सांगलां आपूण हे 2-3 दिसां भितर करता ते अग्री जाले आतां बायणा मार्केटान शिफ्ट जावपाक टू डू द्या सेल ओवर थिंगा रिटेल सेल किलांनी विकपाक तेंचे एक अग्रीमेंट आतां एक जालां इश्यू कितें आहा मातशें तें मार्केट इज इन अ स्लायटली डिलॅपिडेटेड स्टेट ते रिपेर करपाक जाय सेकंड थिंग इज थिंगाय एक 4 जाण बसताले पयलीं बायलां तेमकां कंटिन्यू करपाकूच जाय कित्याक तो तेंचो ट्रेडिशनल रायट हेंवूय अग्री जालें आतां बाकीचे जे भायर विकताय रस्त्यार विकताय ते एक डिसिजन जालें कित्याक PI आहलो ट्रॅफिक PI आहलो आनी वास्कोचो दुसरो PI आहलो सो वॉट इज हॅपन्ड इज दॅट डिसिजन इज टेकन की भायर जे विकताय ते सगळे आतां बंद जावपाक जाय गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार. अभियानात एनरॅप नावाचे सैमीक पद्धतीन फळां पिकोवपाचें सोल्युशन बाजारात हाडला. फळां विक्रेत्यांक सुरक्षीत आनी सेंद्रीय पर्याय दिवपाच्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला. पळयात. म्हापसा सबयार्डात एनरॅप नावाचे सैमीक पद्धतीन फळां पिकोवपाचें सोल्युशन बाजारात हाडला. सुरक्षीत आनी रसायनां नाशिल्ले पद्धतीन फळां पिकपाक हे सोल्युशन उपेगी थारतले. खास करून आंबे आनी केळी खातीर FSSAI आनी गोंय FDA प्रशासनान मान्य केल्ले हे पेटंट केल्ले सोल्युशन तेलंगणाच्या हैदराबाद शारांतल्यान आयला आनी हेर राज्यांनी ताचो यशस्वी वापर जाला. आतां ती पयलेच खेपे म्हापसा चालीक लावपाक लागल्या. मजगती FDAच्या अधिकाऱ्यांनी म्हापसा सबयार्डात विक्रेत्या कडेन जाल्ले बसकेत पोपायाच्या दर्ज्या विशीं निर्माण केल्लो दुबाव स्पश्ट केलो. पोपाय गोड नाशिल्ल्यान वा बियो नाशिल्ल्या फाटल्यान रासायनीक पद्दत ना, कर्नाटकांतल्यान येवपी फळां तरणे अवस्थेत काडटात, तशेंच हवामानाच्या परिस्थितीक लागून ताचे रुचीत आनी दर्ज्यात जावपी बदल अशें स्पश्ट केले. बाकी का जगह पे पूरा हिंदुस्तान में कोने कोने से आपने को जो है सो अपने मार्केटिंग के हिसाब से अपने हेल्थ के लिए डिपार्टमेंट के अपने सपोर्ट से एवरी प्लेस इन इंडिया वो लोगों का पूरा और सप्लायर्स का हमारा ट्रेडर्स का और ऑफिसर्स का जो करने फार्मर्स का भी वो सेटिस्फेक्शन मिला. डायरेक्ट उन्होंने जो रेबन करके मार्केट में भी जाने से उसको 50 रुपए किलो के जगह पे आपने उसको 70-75 रुपए भी मिल रहा है बोल बहुत खुशी में है. ऐसा झाड़ के नीचे भी पका सकते हैं, जो भी पट्टी में पका सकते हैं और घर पे भी रूम टेम्परेचर. और मैडम ये जो अंदर है सो उसको कोई केमिकल फ्री है, उसके वास्ते आपने केमिकल नहीं है बोल के इसमें ये मैडम इसमें आपने कुछ स्टार्चेस सीडेबल स्टार्चेस है. एक गाय तो भी कुछ भी नहीं होता, फिर भी आपने को सेफेस्ट रेपनरी डबल लेयर अंदर लगा के गैस फिल करने के बाद पैक करने से रोल करना, चेप के अंदर डाल देना, 72 आवर्स में पक जाएगा, रेपन हो जाएगा, खाने की चीज़ बन जाएगा 84 आवर्स. ये प्रोडक्ट म्हाका अशें दिसता की एनफोर्समेंट केल्यारच जाल्यार सोल्युशन मेळचो ना. वी हॅव टू ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड्युकेटिंग द वेंडर्स आनी तांकां ऑल्टरनेटिव्स दिवपाक. जर हे केमिकली रायपनिंग बंद जातले जाल्यार वी हॅव टू गिव देम द ऑल्टरनेटिव्स आनी फिसेबल मेथड्स. सो हो आमचो प्रयत्न आसलेलो आनी फाटल्या लास्ट टायमी आमी मिटींग घेतलेली आनी विथ द कॉपरेशन ऑफ द मार्केटिंग बोर्ड एज वेल एज द वेंडर्स कमिटी आमी खूब सुदारप हांगा केल्ले आसा. आतां आमच्या हातीक एक असली वस्त लागली ती म्हणटा ही एनरॅप. हो एक प्रायवेट प्रोडक्ट तो वीच इज डेवलप्ड बाय अ प्रायवेट कंपनी. बट द गूड थिंग हातून जें आसा की ताणें जे FSSAI द फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांचो अप्रुवल घेवन एक सेफ प्रोडक्ट डेवलप केल्लो आसा वीच इज अ ब्लेंड ऑफ सम एडिबल स्टार्चीस
जसो ताणें खावनी दाखयला, सो इट इज नॉट अ केमिकल बट इट इज अ नॅचरल प्रोडक्ट वीच हॅज टेकन अ पेटंट आनी ह्या प्रोडक्टान रायपनिंग जाता म्हणून असो तांचो एक क्लेम आसा. सो हाका लागून ही आमी आयज मिटींग घेतलेली आसा आनी ह्या मिटिंगाच्या थ्रू आमी वेंडर्साक आपोवन तांकां सांगलेलें आसा की हो प्रोडक्ट ताणें यूज करचो आनी पळोवचो म्हणून तो चलता जाल्यार खरेंच तांकां डिजायर्ड रिजल्ट्स मेळता जाल्यार आनी एक काम ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म. सो हो तर प्रोडक्ट चलता, क्लिक जालो जाल्यार दे कॅन यूज इट आनी जे नॅचरल रायपनिंग जें आसा हें आमी प्रमोट करतले हातूंत. ज्यो दुसऱ्या स्टेटींसान येता त्यो ते तन्न्यो काडटा कित्याक ताका ट्रान्सपोर्टेशन आसा. तन्न्यो काडप म्हणजे इट इज इन अ सेमी रायपन स्टेज. सो डिपेंडींग ऑन वेन दे आर प्लग्ड ताचो टेस्ट वेरी जातलो. ज्यो चड तन्न्यो काडलो जाल्यार ताका तो डिजायर्ड फ्लेवर आनी टेस्ट येवचो ना. ज्यो टुवर्ड्स एडवान्स रायपनिंग स्टेजीर काडून हांगा धरून फुडें रायपन केलो जाल्यार ताचो टेस्ट वेगळो जातलो. सो दीस इज अ मॅटर ऑफ क्वॉलिटी, दीस इज नॉट अ मॅटर ऑफ सेफ्टी. So the taste variance is not a safety parameter, it's a quality parameter which also has to be addressed. So this can be done by talking to these people and trying to tell them not to plug them too early. गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार. सेंट फ्रान्सिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधानां करून गौतम खट्टर हांणी धार्मीक भावना दुखयल्ल्यान सांताक्रूजच्या थळाव्यांनी खट्टर हाचे आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. हे विशीं थळावे एकठांय आयले तशेंच खट्टराचेर कारवाय केली ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हणून थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. पळयात. आमी सेंट फ्रान्सिस झेवियराक मानता आनी आमचो सांताचो कोणें जो इन्सल्ट केला तेजेर आमी आयज कंप्लेंट दिवंक येयलेले आनी आयज इतलो लोक येयला. आमी PSIक सांगलां की हिंगा झिरो FIR करून ती वास्को धाडची आनी कितें कारवाय ती करची. नाल्यार जर हिंगा एक्शन जायना जाल्यार हेज्याकीन मोर पिपल घेवन आमी रोडार येवपाचे आनी हेज्याकीन व्हडली मिटींग करपाचे आमी तयारेन आसतले. तो आमी हे खपोवन घेवपाक ना. जो आमच्या बाळाक कोण हट करता तेका आमी सोडचे ना. तो कोणूय आनी केदोय जावं आनी त्याच बाराबोन ते जे कोण MLA आसले तेंच्या बाराबोन तेंचेरूय कारवाई जावंक जाय. ते जे MLA आसले जेन्ना इन्सल्ट करता तेन्ना आमच्या सांताक ते आयकताले ते कितें आतां जस्टिफिकेशन दिवं तेंचेरूय एक्शन जावंक जाय. आनी कोण ऑर्गनायझींग कमिटी आसली तेंचेरूय कारवाई जावंक जाय की असले हेच्या मुखार घडोवंक उपकारना, गोंयान घडोवंक उपकारना. आमी पीस लविंग पीपल सगळे. तो जें केलां तें अँटी कॉन्स्टिट्युशनाचेर आहा बरयलेलें कोणाचेच रिलिजन कोणाचेच हट करूंक जायना. सो हो पयलो पॉयंट आनी इट इज अ सिरियस ऑफेन्स. ताका थिंगाच अरेस्ट करून व्हरोंक जाय आसलो. पुलिसांनी व्हरोंक ना आनी तेणी कोणेच एक्शन घेवंक ना म्हणून हें चड जालां. आनी हें चड जावन आतां आमी सगळे गांवचे लोक खंयच्या गांवचे लोक एकठांय जाले आनी हें कोणातले फॉर एक्शन जावपाक जाय. आनी हें पळय म्हणटालें कितें जालां तें आमच्या गोंयकारांक जालां आनी गोंयकारांकूच केलां. कित्याक सेंट फ्रान्सीस झेवियर आमचो पैट्रन सेंट आमी म्हणटा आनी तो सगळ्या क्रिस्तांव लोकांचो पैट्रन सेंट जालोलो आहा. इतलो लोक गोंयां येता, इतलो लोक गोंय सेंट फ्रान्सीस झेवियराच्या फुड्यान येता आनी सगळे हिंदू कसले धर्म नासतना जे सेंट फ्रान्सीस झेवियराक पेट्रन सेंट मानता तेन्ना कोणाच्या सेंट फ्रान्सीस झेवियराचेर उलोवंक जायना. आमी सगळे हिंगा एकठांय जाल्यार तें स्ट्रॉंग एक्शन जावपाक जाय. आमकां जाल्यार गोंय साहेबाक दुखयलो म्हणून आमकां खूब वायट दिसलें. कित्याक हे लोक भायले येता आनी आमची शांती पिड्यार करता गोंयची. हे कोण हाडटा? हे आमचे मंत्रीच आनी MLAच हाडटा आनी आमची शांती गोंयची हिंदू क्रिस्तांव भाव आमी पळय सगळे शांतीन चलता भोंवता. आमचे फ्रेंडूय आहात आनी जे सांताक आमच्या मानता या. कित्याक फेस्ताक येता तेन्ना हिंदूय आसता, मुस्लिमूय आसता, सगळे जातीचे लोक आसता. अशें जावंक फावना म्हणटा. पूण हांव कितें म्हणटा तुका, हेच्या पयलीं कोण मुताली कोण तो येयलोलो तेन्ना परेकारान ताका बॅन गेलोलो गोंया येवपाचो. ते एका एरेस्टूच केले बरो न्हू पूण एका हिंचो गोंयां बॅन करपाचो व्हडल्या मनशाक आनी व्हडल्या मनशाक हाडपाचें न्हू. आमची शांती पिड्यार करता पळय तल्ली. म्हापशा बोडगेश्वर देवळा लागसार एक कारीचो स्वयंघात जालो. रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान अदमास येवंक नाशिल्ल्यान कारीचो धपको रस्त्या कुशीकच्या बॅरिकेडाक बसलो अशें कार चालक सांगता. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे वाठारांतल्या रस्त्यांचेर स्ट्रीट लायटी पेटनाशिल्ल्यान अपघात जाता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. तूं खंयच्यान खंय येतालो? हांव एक्झिनाच्यान येतालो. मागीर कितें जालें एग्जॅक्ट? हांव स्ट्रेट येतालो सगळे बॅरिकेड दिसूंकच ना. स्ट्रेट येयलो आनी बॅरिकेडीक लागली. विजिबिलिटी कमी आसा. विजिबिलिटी कमी आसा.
हांगा रस्त्यार लायट्यो बी कांयच ना. लायटूच ना, दिसूंकच ना म्हाका. कोणाक इंजरीज बी कितें जाल्यात आनी डॅमेज बी कितें जाला गाडी फुल डॅमेज जाली. दवल्ले वाठारात इलेक्ट्रिक हिटर रॉडाचो वापर करतना विजेचो शॉक लागून रेश्मा सलीम नदाफ हे बायलेक दुर्दैवी मरण आयले. 8 दिसां भितरली शॉक लागून मरण येवपाची ही तिसरी घडणूक आसा. पळयात. गोंयांत हालीं शॉक लागून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. 8 दिसां भितर शॉक लागून मरण येवपाच्यो 3 घडणुको घडल्यो. पयली घडणूक केपें वाठारांत घडली. एक बायल स्टिलाचे लांब पायप घेवन आंबे काडपाचे यत्न करताली तेन्ना विजेच्या सरयेक स्पर्श जाल्ल्यान तिका मरण आयलें. दुसरी घडणूक पर्रा वाठारांत घडली. घराची खंडीत वीज पुरवण सुरू करचे खातीर MCB तपासतना विजेचो शॉक लागून एका दादल्याक मरण आयलें. आता तिसरी घडणूक दवल्ले वाठारांत घडल्या. इलेक्ट्रिक हिटर रॉडाचो वापर करतना विजेचो शॉक लागून रेश्मा सलीम नदाफ हे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें. रेश्मा आपल्या घरात उदक तापोवपा खातीर इलेक्ट्रिक हिटर रॉड हाताळटाली. ह्या वेळार तिका खर विजेचो झटको लागून ती बेशुद्ध जाली. बेगोबेग तिका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली, मात उपचारा वेळार तिका मरण आयलें. आमकां 19 तारीख म्हणल्यार आयताराक सांजचो आमकां सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान कॉल आयलो की एक बायल ब्रॉड डेड हाडलें एज अ केस ऑफ इलेक्ट्रिकेशन. सो मागीर आमी आमचो PSI आसतना विजीट केली सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आनी कळून चुकलें की जी बायल रेश्मा नदाफ एज अबाउट 29 इयर्स ही रुमडामळ हावसिंग बोर्ड रावता. तिणें उदक तापोवपाक हिटर घाल्लो आनी जेन्ना हिटर घातलो तेन्ना ती त्या हिटरा बरोबर लायव्ह कॉन्टेक्ट आयली आनी तिका शॉक आयलो. आनी शॉक येतकीर मागीर तिच्या फॅमिली मेंबरान तिका हांगा हॉस्पिटलांत व्हेली वेर शी वॉज डिक्लेअर ब्रॉड डेड. सो आफ्टरवर्ड्स आमी पोस्टमॉर्टमाक तिजें इनक्वेस्ट पंचनामा केलो आनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक रेफर केली आनी डॉक्टर गिव कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिकेशन. फर्दर वी हँडेड ओवर द डेड बॉडी टू द फॅमिली मेंबर्स फॉर फर्दर रायट्स. गोंयांत रावता Yes, she is staying in near Maruti Mandir. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. टी टाइम खबरो हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी कोय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.